पालिका वेंचणुके खातीर मर्यादा आणि आरक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकता ना असो आरोप करून आमदार विजय सरदेसाईन सरकाराचेर खर टिका केल्या आणि अधिकारी मंत्र्यांच्या दबावाखाला काम करतात असो दावो केला। फाटल्या वेंचणुकेत न्यायालयान 8 सप्तकां आदी आरक्षण जाहीर करपाचो स्पष्ट आदेश दिल्लो तरी लेगीत ताचो पाळो दिवंक नाशिल्लो असो आरोप करून तांणी ह्या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आणि गरज पडल्यार सर्वोच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी दिल्या। डेटा नसताना कांयच करूंक शकना। वास्कोत 16 ते 17,000 मतां कमी जाल्ली आहा। मडगांव म्युनिसिपल एरियेन 7,000 मतां कमी जाल्ली आहा। आणि स्टेट इलेक्शन कमिशन कितें करूंक सोदता? बेस्ड ऑन ओल्ड डेटा आता इलेक्शन कशें तरी घुवडावूंक सोदता आनी काबार करूंक सोदता, वावर काडपाक सोदता, which is basically unconstitutional and undemocratic. आता there is a judgment in the past when we have gone to the court and the judgment was very clear की 8 दिसांनी जे तुम्ही करतात रिझर्वेशन डिलिमिटेशन पयली करतात आणि मागीर 8 दीस दिवन कितें सांगतात की हे वॉर्ड रिझर्व जालो। सो कोण जो मनीस थंय तयारी करपाक ताका कांय चान्स मेळना आणि महेश सोनक जजमेंटान थंय सांगिल्लें आहा की 8 आठवडे तुवें दिवंक जाय मिनिमम। स्टेट इलेक्शन कमिशन in consultation with government will decide. In consultation म्हणते कितें? फौजिया शेख जजमेंट कितें म्हणटा सुप्रीम कोर्टान की स्टेट इलेक्शन कमिशनर should be autonomous, should have no government interference in it. In consultation with government म्हळ्यार जालें तुमचें, थंय तुमी जाय ते मॅनिप्युलेट करूंक लागतले की सरकार वचून मेरेन डिलिमिटेशन कंप्लीट जालें, ऑब्जेक्शन आयकून ती क्लियर केली हो ना हे सरकार सांगना। कितले ओबीसी कितले एससी कितले एसटी वर्ल्ड वाइड आहा ते सांगचे। सो विदाउट डेटा दे वांट टू कंडक्ट इलेक्शन्स। सो एक फ्रॉड इलेक्शन ते करूंक सोदतात। सो म्हजो चार्ज सरकाराचेर असो आहा की सरकार इलेक्शनां करता ती प्रक्रियाच इलिगल आहा आणि ही हांवें न्ही खूब जाणांनी उलयल्लें आहा। सावयन उलयला आपले हातून जिओग्राफिकल कंटिन्युटीचे ताणें पॉइंट्स काडिल्ले आहा। सो ते इश्यूज क्लियर जायनासतनाच फुडलो प्रोसेस करतना रिजर्वेशन मेजर इश्यू मरे आमकां कळपाक लागला। आय एम वॉर्निंग द गव्हर्नमेंट that they better declare their intentions fast. We will move High Court, we have moved only. We'll even move Supreme Court saying this is contempt of court. Because Supreme Court has clear guidelines lay out on the autonomy of the State Election Commission. State Election Commission cannot be a caged parrot of the state government. And in consultation म्हणते उत्तर एक वापरून ते सगळे प्रोसेसार इंटरफेरन्स करून ताका मेळचे ना। So this will be violative of the Supreme Court judgment of Rohington Nariman. So आजेर आम्ही सरकाराकडेन क्लिअरिफिकेशन मागतात। सरकारचे इंटेंशन क्लियर कट कितें आहा ते सांगचे आणि सरकारान करेक्ट डेटाचेर इलेक्शन करचे। करेक्ट डेटाचेर जर इलेक्शन करना वी विल गो टू कोर्ट। इलेक्शन फ्री आनी फेअर जर करतले आणि म्हाका खात्री आहा की सरकार इलेक्शनाक भिता। फोंड्याचें कितें जालां ताजेर सगळ्यांक कळटा की बीजेपी रडी खेळनासतना इलेक्शन जोडूंकच शकना। सो हांगा ही रडी आसतली की विदाउट डेटा इलेक्शन करप आणि ही रडी आमी ताका खेळूंक दिवचे ना। हांव मागता तुमचे कडेन की तुमी कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन आणि ज्या मिनिस्टराचें हांवें नांव घेतलां ताजे कडेन कित्याक तो जाणा की वॉट आर द इम्प्लिकेशन्स ऑफ दीस। तो आमचे बरोबर आशिल्लो लास्ट टायम। ताजे स्टँड कितें आहा कलेक्टिव्ह विजडम ऑफ द कॅबिनेट सेज वॉट हाजेर क्लॅरिटी आमकां मेळपाची गरज आहा आनी ती मेळटली अशें हांव आस बाळगितां। नाजाल्यार वी विल मूव इमिजिएटली अँड सीक लिगल एडवायस टू गेट जस्टीस।